नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. गाडयेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना सापडल्यार गाडी सील करून फायन. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. 2 ऑक्टोबरा आदी सरकारी कचेऱ्यांतले स्क्रॅप क्लियर. गोंयांत पयलें ग्राम न्यायालय वाळपय. ग्रामस्थांक गांवांतूच न्याय दिवंक येत. स्किमी सकयल न्यायालयाचो सेटअप आशिल्ली मोबायल व्हॅन. दिल्लीची तिसरी आनी सगळ्यांत युवा बायल मुख्यमंत्री म्हूण आतिशीन घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत. बरोबर 5 मंत्र्यांचोय सोपूत दिली. दिवचले मुळगांव गॅरेजी भायर दवरिल्ले 4 मोटारसायकलींक उजो. आरोपी कटक. सोऱ्याच्या नेटार खंयकर. मंदिरांच्यो समिती सरकारी कंट्रोलांतल्यान मुक्त करात. हिंदू राष्ट्र जनजागृती समिती आझाद मैदानार. तिरुपतीचे प्रसाद प्रकरणा उपरांत मंदिर सरकारीकरण मुक्तीक नेट. पक्ष वाडोवपाचो दरेक पक्षाक अधिकार. 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस घट जाल्यार युतीक फायदो. माणिकराव ठाकरे म्हणटा प्रदेश अध्यक्षान म्हणलां तें सारकें. कोणूय गाडयेंतल्यान रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना सापडल्यार गाडी सील करून फायन मारतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. 1 ऑक्टोबराक खंय 1-7-1 तास मोहीम. 2 ऑक्टोबरा आदी सरकारी कचेऱ्यांतले स्क्रॅप नितळ करूंक मुख्यमंत्र्याचो उलो. नितळसाणीक खंय सगल्यांचो बरोबर हातभार जाय. मुख्यमंत्र्याचो व्हर्च्युअल बसकेंत हो उलो. 1 तारखेदीस 1 ऑक्टोबर 1-7-1 तास हो नॉमिनल कार्यक्रम आमकां करपाक जाय. बट ताज्या पयलीं पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी एक इनिशिएटीव घेवचो. आमी घरांतल्यान कचरो लागीं करतात, बट एक दीस ठरोवचे, म्हणजे खंयचेय बी आयदर तुमी 28, 29, 30 ह्या दिसा सगळ्या जाणांच्या घरात जो कसलो कचरो आसा, आयदर कपडे आसतले, फर्निचर वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, रद्दी आसतली, वो सगळो कचरो तुमी कलेक्ट करात. कसल्याय पद्दतीचो जरी कचरो आसलो जाल्यार तो आमी कचरो घेता म्हणून सांगात. आणि पंचायतीचे जे स्टाफ जे कलेक्शन करूंक वता तांच्यांनी तो सगळ्या पद्दतीचो कचरो घेवचो. तर ते गांवांत जरी म्हणटा कचरो भायलेलो काडून उडयत आसा. आतां हेजेर लक्ष दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय दिला, इवन जो PWD डिपार्टमेंटाकूय दिला. जो कोण ह्यान फुडें म्हणजे ताची गाडी तर सीज जातलीच, पण आमी तितून चेंजीसूय केल्यात की ताका बीग फायन ही मारपाचें प्रोविजन आतां पुलिसेच्या मार्फत केलां. त्या खातीर कोणीच खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेंकोन गांवांनी उडोवचो न्ही. आनी जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची. ताची गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली. त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टींग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टींग सेंटरान हाडून दिवचो. गोंयचें पयलें ग्राम न्यायालय वाळपय सुरू. गांवच्या लोकांक गांवांतच न्याय दिवपाची वेवस्था उबी करपाचो यत्न. स्किमी सकयल न्यायालयाचो सेटअप आशिल्ली मोबायल व्हॅनूय दिल्या. 2008 ग्राम न्यायालय कायद्या सकयल हें ग्राम न्यायालय सुरू केलां. जुईज इर्शाद आगा ग्राम न्यायालयाचेर उलयलो. This court will help those people in a big way. Purpose of judiciary is not only to deliver justice, but the purpose of judiciary is to deliver justice to the remainder of the place come to the court. Now this court, many do not know what will be the function of this court. Under the Act, under the scheme, we are having what is called headquarters of the court Gram Nyayalaya.
and the premises where we are today will be the headquarters for this port. This port headquarters will be open throughout the week. The functioning of the port, actual port will be such that under the scheme, a vehicle has been provided. This vehicle is equipped with all the facilities of a port. It is a mobile port. In the vehicle, there is a place for the judge to sit. There is a place for the advocates to sit. There is a place for the litigants to sit and conciliators. There is also provision for taking typing and dictation of whatever is recorded in the court. This court will go to the doorsteps of the people in the sense that a permanent place in the remotest of the area, which is more convenient for both the parties, depending upon the. As we inaugurate the first Ramya state of Goa today, we are optimistic that it will fulfill its purpose of delivering accessible, swift and affordable justice to the people. This court embodies the vision of reducing delay and fostering a participatory approach to dispute resolution. Our commitment remains firm in upholding fairness and equity, ensuring that justice reaches to the doorstep of every individual in need. दिल्लीची तिसरी आपाची पहिली आनी सगळ्यांत युवा मुख्यमंत्री आतिशीन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. बरोबर 5 आमदारांचोय मंत्रीपदाचो सोपूतविधी जाला. मावळटो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिकर स्कॅमात आडकल्ल्यान ताका मुख्यमंत्री पद सोडचें पडलां. सुप्रीम कोर्टाची ताका सीएमओ आनी सरकारी डॉक्युमेंटाचेर सही करूंक बंदी आशिल्ली. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी. दिवचले मुळगांव गॅरेजी भायर दवरिल्ल्या 4 मोटारसायकलींक उजो घालतल्याक दिवचल पुलिसांनी उखल्लो. सोऱ्याच्या नेटार खंय कर्म केलां. 4य मोटारसायकली लासून काबार. नमस्कार. मुळगाव नानोडा ह्या रस्त्याचेर एक 2 व्हीलर गॅरेजीचे काल रातचे एक भुरग्यांनी 4 2 व्हीलर जे आसा 2 व्हीलर पळयत जाल्यार म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता आसतले की बरीच अशी जळयल्यो अवस्थेन 2 व्हीलर आसात आनी त्या 2 व्हीलराची ज्या प्रकारे पात्रांव जे सांगता त्या गॅरेजीन ती रिपेर करपा हाडलेली आनी तेजें पासींग करपाच्या अशी जी अवस्थेन गाडी जी हांगा गॅरेजीन हाडली ती राती एका मनशान जळयली आनी ताका काल पुलिसांनी अरेस्ट केलें. कित्याक ताणें कंप्लेंट केल्या उपरांत ती पुलिसांनी अरेस्ट केला. ताचें नांव संकेत मयेकर म्हणून आसा आनी संशय म्हणून ताका अरेस्ट केला. त्या प्रमाणे गाडी जळा ताची अरावंड समथींग 2 लाखा पर्यंत नुकसाण दाखयल्लें हांगा आसा. माझ्या गॅरेजीने काल 4 गाडी सरकवून तर रातचे पेटलं 10:30 ते 11 सुमार
कोणतरी पेटवायला म्हाका कोणी फोन केला. मागीर गॅरेज ओनर येवन गाडी सगळें उदीक बीन घालून बुजयला. मागीर आमी 11 साडे 11 पावले. पयले असो परिस्थिती जाली आमची. कितकी वर्सां जाली तुजी गॅरेज हांगा? गॅरेज 2 वर्सां जाला साहेब. हय. आनी एक गाडी सर रिपेरिंग दिलेलं पासिंग करपाच्या खातीर. सगळे फायबर बीन घातलेले आनी पुलीस येवन आतां प्रोटेक्शन करून गेला तो. तुमच्या ओळखीन बी असं कोणी आहात जो करू शकता अशें कितें दिसता? कोणी सांगता लागींचे नाव काय खबर ना कोणी घातलेले की सर कोणी तरी घातलं. ताका तारपत्री आनी सोऱ्याचे बाटली मागीर पेट्रोलाचे बाटली मेळून आमकां सायडीन. म्हणजे अशें पेट्रोल जळयताना पेट्रोलाची बाटली पेट्रोलाची बाटली आसा पेट्रोलाची. एक अंदाज कित्याक आसतलें कितें तुमच्या उजो घालपाचें करपाक गेल्यार 2 लाख सुमार वयतलोच सर. स्टुडंटा खातीर सुद्दां. पक्ष वाडोवपाचो दरेक पक्षाक अधिकार. काँग्रेस 40 मतदारसंघांनी घट जाल्यार युती पक्षाचे बऱ्याकच. उमेदवारी दिल्लीत हारता. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयला. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला तें खंय बरोबर. काँग्रेस 40 मतदारसंघांनी काम करता म्हूण पाटकर उलयल्लो. गोंयच्या आपाक तें कोत्र गेलें. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 40 मतदारसंघान म्हजो पक्ष कसो स्ट्रॉंग करपाचो, त्या 40 मतदारसंघाचे लोकांचे विशय कशे घेवपाचे हें म्हजें काम. आनी हांव म्हजे पक्षाक 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करतलोच. एकूणच माझं असं म्हणणं आहे की सगळ्या अलायन्स मधल्या ज्या पार्ट्या असतील त्यांना आपला पक्ष वाढवण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. ती जबाबदारी तिथल्या स्थानिक नेत्यांवर असतं, कार्यकर्त्यांवर असतं की पक्ष खालील तळागाळापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजेत. त्यासाठी सर्वत्रच प्रचार करणं, तशा प्रकारचं कार्य त्या ठिकाणी करणं हे कर्तव्यच आहे. परंतु याच्यामध्ये अमितने काय म्हटलं हे मला माहित नाही, परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे की एक दुसऱ्याला सहकार्य जर पाहिजे असेल तर ज्या भागामध्ये ज्यांना मतदान करायचं आहे की निवडून आणायचं आहे तर दुसऱ्या पार्टीचं ज्यावेळेला सहकार्य घेतो त्यावेळेला त्याही पार्टीचं अस्तित्व तिथं असलंच पाहिजे ना. आता संघटन तळागाळापर्यंत आम्ही पोहोचवलं नसेल पार्ट्यांनी तर मग आम्ही एक दुसऱ्याला मदत कशी करू शकणार. त्यामध्ये याने कन्फ्युजन नाही होणार का, म्हणजे जिथे स्थानिक इथे नाही सगळ्याच ठिकाणी प्रत्येक राज्यामध्ये कोणीही पार्टी वाढवण्याचं तळागाळ पोहोचण्यात थांबत नाही. सर्वत्रच प्रचार आणि तशा प्रकारे संघटन उभं करायचं असतं. परंतु इथं दुसऱ्याही पक्षाला तोच अधिकार आहे. आणि ज्या वेळेला अलायन्स होतं त्यावेळेला वरच्या लेवलवरनं अलायन्स केल्या जातं की तुम्हाला काय त्या ठिकाणी तुमची केवढी किती त्या ठिकाणी संघटनात्मक ताकद आहे त्या आधारावर तिकीट वाटप त्या ठिकाणी सीट शेअरिंग होतं. मंदिराच्या समितीक सरकारी कंट्रोलांतल्यान मुक्त करात. देवस्थानाच्या समितीचेर बिगर हिंदू नाका. हिंदू राष्ट्र जनजागृती समिती पणजे आझाद मैदानार. तिरुपती बालाजीच्या प्रसादांत जनावरां आनी नुस्त्याची चरबी म्हूण बोवाळ पडल्या उपरांत समितीन मंदिर सरकारीकरणाचो इशू परत लावन धरला. धर्मीक गजालींनी खंय सरकारान मेतेर जावचो न्ही. आमच्या धार्मिक गोष्टींत सरकारी लुडबूड आमकां पसंद ना. ही ह्या सगळ्या हातूंतल्यान पयलो आमचो जो हे आसा तो ह्या बाबतींत आसा. दुसरो ठराव आसा वरील घटनेची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. हर 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 हर. मंदिर व्यवस्थापनातील पारदर्शकता वाढवून धार्मिक श्रद्धास्थळांचे योग्य ते संरक्षण करावे. तेथे अन्य धर्मीय व्यक्तींना विश्वस्त वा पदाधिकारी म्हणून नेमण्यात येऊ नये. हर 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 हर. केवळ या प्रसादाच्या लाडूच्या प्रकरणाचीच नव्हे तर जगमोहन रेड्डी सरकार आणि त्यांचे वडील सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकाराच्या कार्यकाळात श्री तिरुपती बालाजी मंदिराशी निगडीत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यातील जे धर्मविरोधी निर्णय घेतले असतील ते सर्व तात्काळ रहित करण्यात यावेत. हर हर. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
काणकोणचो विकास पागी जल्मासावन दिव्यांग, आयुश्यांत कितें तरी करून दाखोवपाची जिद्द, मात शरीर साथ दिनाशिल्ल्यान फामील हालांत ताची आवय एकलीच घरांत जोडपी, नुस्तें विकून पोट भरतात. सरकार म्हयन्याक 2,500ची अर्थीक मजत करता, मात वाडिल्ल्या म्हारगायेंत पावना. विकास पागी उलयलो. अंत्योदयाचेर खासा रिपोर्ट. आज आमी येयल्ले आसात साळेरी आगोंद हांगा विकास पागी हाचे घरा कडेन. विकास पागी हो एक दिव्यांग भुरगो. जरी तो दिव्यांग आसलो तरी ताका कितें तरी करपाची इच्छा शक्ती आसा, जिद्द आसा. चला तर मेळ्या विकासाक आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया. हय पयलीं ल्हान आसतनासान तसो हांव मागीर ते काडटा मागेले सगळे त्यो बी बरना अशें करून ताका डायबिटीज जाला. कोण माय ती एकटी आदार म्हाका आनी कोण ना. आतां ती एक डायबिटीज आहा ती बी बरना. आवय ती एक नुस्त्या वयता अशें करून. आनी घरा मागीर माय आवय एकटी उरता आनी हांव दोगांनी उरता आमी. तो भाव उरता. तो भाव तो कॉलेजी वयता, तो शिकता. साधन आमगेले ती नुस्त्या गेल्यार कितें मेळटा नाल्यार काय मेळटा. हय ती नुस्त्या गेल्यार मेळटा कितें नाल्यार कांय ना. म्हाका हांव एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता ती तेणी म्हाका कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे जॉबा कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे सीएमान. गव्हर्मेंटान म्हाका कितें जॉब दिना, जॉब दिवपा जर अशें करून कठीण आहा जाल्यार तें दिवपाक शकता. धंदो करपाची इच्छा आसा तुका. MP फंडांतल्यान म्हाका गाडी दिली आनी म्हाका पयशे येताय अशें करून म्हयन्याक म्हाका 2,500 येता. आतां तेच्या वयर मागीर कांय ना. आतां म्हागे फ्युचरा म्हाका सरकारान कितें तर मदत करपा जाय. ताका लागून बिनव्यसनी भुरगो आनी ताका दिसता धंदो करून आपणें पोट भरचें. ताका आवय आसता एक नुस्त्या वचून कितें बारीकशें आपल्याक कितें बारीक कमोवपी बापूय ना, भाव इस्कॉलान शिकता. हांगचो आमदार जो कोण आसा जो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पट्टी येयलो एल्टन बाब, तेणी पळोवचें तेगे कितें आसता तें. आनी काणकोणचो आमगे सभापती रमेश तवडकर आहा तेणी बी लक्ष घालचें. ते घर बी ना खंय. श्रमदामांतल्यान तें कितें जाता जाल्यार आदार करचो. तर हो जावन आशिल्लो विकास पागी. विकास पागी मागता की आपणाक सरकारान कितें तरी नोकरी दिवची आनी नोकरी दिवपाक जर तर टॅक्निकल कितें अडचणी येतात तेजो धंदोय करपाची तयार आसा. 2 म्हयन्या फाटीं अंकोला शिरूर पालसण कोसळिल्लें. 2 म्हयन्या उपरांतय तिगांचे डेड बॉडी अजून हाताक लागिल्ल्यो ना. मजगतीं 2 म्हयन्या उपरांत सोद मोहीम परत सुरू जाल्या. न्हंयत आशिल्लो मातयेचो डिगारो काडूंक गोंयच्यान ड्रेजर मशीन आनी बार्ज घडणूक थळार पावली. सोद मोहीम परत सुरू जाल्या. 16 जुलय रोजी कारवार जिल्ह्यातल्या अंकोला या तालुक्यातल्या शिरूर हांगासर मोठी लँडस्लायडिंग झाली आणि या लँडस्लायडिंगेत 10 जणांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. तेजेतले 3 मृतदेह आसात ते अजूनही मेळूंक नात. मात्र 2 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा त्या मृतदेहांची शोध मोहीम आसा ती सुरू केल्ली आसा. तेज्या खातीर कर्नाटकान गोव्याची मदत घेतलेली आसा. गोव्यातल्या ड्रेचर मशीन आणि बार्ज हे शिरूर हांगासर घटनास्थळी दाखल जाल्ले आसात. जी लँडस्लायडिंग जाल्ली त्या वेळाचेर जी दोंगराची माती आसा ती गंगावळी नदीत गेल्ली. तेका लागून जे गंगावळी नदीत बेड तयार जाल्ले ते बेड काडपा खातीर आनी तेजेत सापडलेले जे मृतदेह आसात ते भायर काडपा खातीर सध्या ही शोध मोहीम सुरू जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. शेनवारा सावन गोवा प्रो लीग सुरू जालें. उक्तावणाच्या गेमीत क्लब दी साळगांवकार आनी जेनू FCची मॅच. ॲडिशनल टायमात जेनू FCन गोल मारिल्ल्यान मॅच 1-1 ड्रॉ उरली. आयतारा वास्को FC आड डेम्पो FC. गोंयांत सगळ्यो जाती धर्म एकठांय रावतात. प्रत्येकाच्या सणा परबेक उमेदीन वांटेकार जातात. थिवी कल्चरल ग्रुपान हो परत संदेश दिलो. चवथीक ह्या 4 क्रिस्तांव भुरग्यांनी कितल्याशाच सार्वजनीक गणपती मुखार आपली कला दाखयल्या. म्हजें नांव जावन आसा टेरेन्सी आनी आमी थिवीसून आयिल्लीं आसा. आयज आमच्या भुरग्यांनी 4 भुरग्यांनी मेळून गणपतीचेर डान्स केल्लो आहा. हेच्या पयलीं पणजे पुलीस स्टेशन, कलंगूट पुलीस स्टेशन, शिवोले, खोर्ले, पेडण्या, दारकर तेमी डान्स केला. आनी आयजूय आमी म्हापश्यां गणेशपुरी गणेशाच्या टेम्पलान आसा. हेजें नांव जावन आसा शलीन, एनरीस आनी क्रिसेन. शलीन सेंट मेरीजान शिकता आनी
एनरीस आनी रिसेन ब्रिडोजान शिकता आनी आमचो एक भुरगो फ्रँजर आतां हांगा सद्याक ना पूण तेणें मेळोन केल्लो आहा 4 जाणी आमी क्रिस्तांव जावन तेमी गणेशाचेर केल्लो ती एवरी मंथ ती क्लासिकल डान्स शिकता पण इट इज कोरियोग्राफ करून घेता आतां गणेश चतुर्थी आशिल्ली म्हणून आमी गणेशाचेर केल्लो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.